ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶೇವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣವಂದೇ ತದ್ಭಕ್ತಪ್ರವರೋ ಹಿ ಯಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಾಗುರುಸ್ತಂಜನಮಾಮ್ಯಹಂ. ವೇದೇ ರಾಮಾಯಣೇ ಚೈವ ಪುರಾಣೇ ಭಾರತೀ ತಥಾ ವಂದೇ ಚ ಮಧ್ಯೆ ಚ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವತ್ರ ಗೀಯತೆ. ಸರ್ವವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಕರಂ ಪರಂ ಸರ್ವವಿಜಯಪ್ರಣೇತಾರಂ ವಂದೇ ವಿಜಯವದೇವ ಹರಿಂ. ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ರಾಮಂ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟನಿವಾರಕಂ ಜಾನಕೀಚಾನಮೃಷಂ ವಂದೇ ಮದ್ಗುರುವಂದಿತಂ. ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಂ ಅಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂ ಭಜೆ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ. ಭವತಿ ಯದನುಮಾಮಾದೇಡಮುಖೋಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುಃ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ. सकलवचनचेतो धीवता भारती सा मम वचसि विदत्तां सन्निधिं मानसे च. मिथ्या सिद्धान्तदुर्दवान्तविध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिर्भासतान्नो हृदम्बरे. चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैमानैरखण्डितैः गुरुभावव्यञ्जयन्ति भाति श्रीजयतीर्थभाक्. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आर्ह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं. वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति प्राङ्गतिं. यः पिबत् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्. गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे निखिलात्मजम्. अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवन्ये जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि त्वं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्. आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनादिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासनं भावयामि पवमाननन्दनं. यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं. वेदवेद्ये ब्रह्मंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् राक्षा रामायणात्मना. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं. तदुपगतसमाससन्धियोगं समधुरोपनार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं धजरिरस्तपदं निशामयध्वं. वैदेही सहितं सुरद्रुमदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमानसे मणिमयी वीरासने सुस्थितम्. अग्रे वाजेति प्रपञ्चनसुधे तत्त्वं मुनिभ्यः परम्. व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं. वन्दे वन्द्यं विधिमो महेन्द्रादिबृन्दारकेन्द्रे वन्ध्यन्तं वाप्य स्वगुणगणतो देशतःकालदस्य. दूतावद्यं सुखचेतिमयि मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः सानार्त्यन्नो विददधिकब्रह्मनारायणाख्यं. भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं लीलारत्नं जलधिदुहितुर्देवतामौलिरत्नं. चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजद्युरत्नं कौसल्यायालसतुममरन् मण्डले पुत्ररत्नं. महाव्याकरणाम्बोधि मन्धमानसमन्धरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे. मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरं नानावीरसुवर्णानां निकषाश्मायितं भवौ. स्यान्तस्तानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहारणसे उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्धाब्धये नमः. वाल्मीकिर्गौ पुनीयान्धो महीधरपदाश्रय यद्दुग्धमुपजीवन्ति कवेस्तरुणकायिव. सूक्तिरत्नाकरैर्मे मूलरामायणार्णवे विहरन्तो महीयां सह प्रियान्तां गुरवो मम. हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति योगदीत तस्य निःसरदेवाणी जन्नुकन्या प्रभात. ब्रह्मान्ता गुरुवस्साग्रादिष्टं देवं श्रीपतिः. आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि.
माध्वर्णमज्ञाननिधिप्रकाशं सदा मन्दहासरूपं यतीशं श्रीसुकृतीन्द्रहस्तसरोजजातं श्रीसुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठादिबम्बुदं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमीन्द्रसंयुतं ॐ तस्य कृष्णार्पणमस्तु। परमात्मा दिव्य सन्निधींतून रामायण ज्ञानसत्रा खातीर पाविले सर्व सत्संग मी प्रितीन वंदन करता। रामचंद्राक तशींची तागेले धाकलो भाव लक्ष्मणाक आनी घेवन विश्वामित्रान खंयची की मारीच अशी राक्षसांनी मस्त बाध दिवचे इत्यादिकांत भितरी यज्ञ संरक्षणे खातीर ताका आपोवन बेललो। तसल ते यज्ञ संरक्षणेची व्हड जबाबदारी रामचंद्रान काण घेतिली। थंय देखून शेषावतारितो लक्ष्मण साक्षात नारायणाल अवतारू रामचंद्रू हांकां दोगय जनांक सिद्धाश्रमाला घेवन पावला। वाटेर येतना नाना विधाचें शास्त्र तशींची शस्त्रविद्या परमात्मान दिलेलें परमात्माक अर्पण केलां। हे प्रकार पळोवका म्हूण सांगून मध्वाचार्यान भारत तात्पर्य निर्णया भितर ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ। अपास आमी ताका ओपसूचें देवा म्हूण। तशी विश्वामित्रांनी तांणी समजून घेतली तसली विद्या परमात्मा लागी अर्पण केल्या। तशींची असुरू मारीचाक ताटाकील पूत तो ताका धूर सोडला। तशीं तागेलो ओट आशिल्लो सुबाहूक मारला। थंय देखून सिद्धाश्रमा लागीं मुखार वतना ताका गौतम महर्षी तागेले बायल अहल्या तिगेले एक शापोद्धार इत्यादी करच्यो। तशींच थंय देखून मुखारी विश्वामित्र हे गौतम पुत्राक शतानंदाक आनी घेवन मिथिला नगराक मुखार शेत। ते अहल्याल शापोद्धार आसा तेगेले पांया लागून अहल्या तिगेले शाप निवृत्ती करूंक येता म्हणाली कथा भागवेस। बघा पांय पर 2 दिवस मात्रच रामायण रावण आनी मार्गा सुंदरकांड आयकुगा तसो करून रामचरित्र भारी व्हड सांगू कश्ट जाता। ताजे खातीर चिगेची एक दांवचे तसर एक गोड धरला। रामलक्ष्मणांनी मिथिला भितर प्रवेश जातना अत्यंत सुंदर जावन आशिल्लें। पळोवच्याक भारी चंद दिसताच काय। हातांत धनुर्बाण आसा। युवक यौवनावस्थे भितर आशिल्ले। श्यामावधाते जगदेकसारे स्वनंत चंद्राधिककांतिकांते सहानुजे कार्मुक बाणपाणौ तौ पुरीं प्रवष्टे तुतुचुरु विदेहजाः। मिथिला नगरा भितरी नीलमेघ श्याम जल तसलो परमात्म रामचंद्र तागेली कांती अत्यंत चंद्रकांती युक्त पळोवच्याक सुंदर जावन आशिल्लो तसलो। तसलो एक चंद्राल कांती इत्यादी आशिल्लो। हागेल तितलेक शौर्य धैर्य इत्यादी आशिल्लो आनेकलो आसेसना म्हळ्यार हिची पळोवच्याक भारी सुंदर जावन आशिल्लें एक तोंड एक मुद्रा। ततो मन्मथ मन्मथम म्हणून मन्मथाकच मन्मथ जाल्यार कशें जायत। मन्मथूच छंद ताज्याकय एक नरोत्तम अत्यंत व्हड मन्मथ स्थिती भारी पुरायतना पळयतना एक भारी संतोष निर्माण जाला। तेमगेले शरिरा भितरी एक दाखोवन भायर येवत तसलें एक विशेष जावन आशिल्लें तसलें एक तेजपुंजाचें धार भायर सरचें।
तेन्ना त्या मनशा वयर एक प्रीती येवका म्हणून जाल्यार आमगेल मना दाखून ना आमगेल देहा दाखून आमगेले शरिरा दाखून भायर पडचें खंयची कितें तें वेव्स आसाची ती वेव्स येद्रा दाखून ते मनशा शरिरा दाखून भायर येवची वेव्साक लायक कॉन्टॅक्ट आसा म्हणून जाल्यार त्या वेळार तांगेले वयर आमकां एक प्रीत येता तांणी चलचें चलन वलन इत्यादी कशें म्हणून जाल्यार तें आमगेल मना विरोध आसा म्हणून जाल्यार तांगेले वयर आमकां द्वेश येता हें शास्त्र सांगता ते देखून पळया केलो जनांनी तांणी करचें तांगेलें चलन वलन येता ताणें आमकां सगळें चांग कोरका म्हणना वायट कोरका म्हणिना अपना आप म्हणटा ताजितल्याक आमकां तांगेले वयर एक चांग भावना येता चांग आसा चांग देवान काम करता आसा वाडता पुरे जनाक हांकां जेवका जेवण दिता सकाळ नको रात्र तारी देवाल की स्वाम्याल चंद करून हो काम करता तागेलें इतलें काम करता म्हूण तागेले वयर एक संतोश तेजी ते वेळाचेर तागेले चलन वलनाक आमकां विरोध आसल्यार पळय हो येता आगेलें चंग चलोवचे खातीर करता आसा हें 10 जनांक देवस्थान म्हणटा तागेले वयर आमकां एक वायट एक मना भितर येता कारण कशें म्हळ्यार तो आगेले उरलय न्ही वो तागेले उरलय न्ही परस्पर लढाई जायनी जाल्यार तांगेले एक चलन वलन पळयतनाची हागेल मनाक विरोध जावन आशिल्लो परिणाम जाता जाल्यार हांगा कशें जालां ते रामचंद्राक आनी लक्ष्मणाक ते येद्राक ते विश्वामित्रान घेवन शतानंदान घेवन मिथिला नगरा प्रवेश करतना पुरे सगळे गांवां आशिल्ल्या खंयची ताणें नांकार बोड दवरून पळोवंक तसली परिस्थिती आयल्याक तितली अत्यंतम दृष्टवाद सुंदरम बालम सुंदर जावन आशिल्लें स्वरूप देवान स्वरूप तांकां दिश्टी आयिल्लें खंडीत हो आमगेल सीतादेवीक आपूण व्हरता तशी रामलक्ष्मणांनी सीता स्वयंवर सभा मंडपाचे प्रवेश करतना थंय एक निर्णय केला जनकनंदिनी जनकाल धुवती ती ताका चरणू जावका म्हणून देवा लागीं ताणें प्रार्थना केल्या वेळार तागेलें एक नांगोर म्हळ्यार ताणें उळवूचें एक साधन नेगलू म्हूण कन्नडान सांगताचे नांगोर म्हूण आमचे गेल्यान सांगचें तशी तें तागेलें भुंयत भितर ताणें तें व्हरतना हल म्हणून संस्कृतान सांगता व्हरतना ताका लागून एक पेटी येता तांतूं पळयल्यार सांजले चरड ते चल्ले चरडाक जनक कुटुंबा भितर जाल्लो रायू ते पुरे ते चरडाक जेवका जेवण पुराय करून सुचडूच करून तिका होडी करता तिची सीतादेवी महालक्ष्मीलो अवतार तो थंय सीता म्हूण ताका नांव दवरच्या कारण कशें म्हळ्यार सीरहा म्हूण सीरा म्हळ्यार नांगोर सीरा म्हळ्यार आमगेलें हलायुध सीरजाता तिगेलें नांव सीरजाता आदिरंत्येन सहेता सुरेचे अक्षर आनी कडेचे अक्षर ಒಟ್ಟು करून सीरजाता रजा म्हळ्यार मध्येंतून 2 अक्षर काडलें ते देखून तिका सीता म्हूण नांव दिलें आतां डॉक्टरांनी करतना पळय डी आनी आर मात्र बरयताचे हो खंय दाखून येयलो हो तांगेलो आयिल्लो न्हय संस्कृता भितर दाखून आयिल्ली व्याप्ती सीता म्हणून सांगिल्लें आतां आमी पुराय सांगताचे डॉक्टर म्हणून डी आर घाल्यार पुरो पंडीत म्हणून आशिल्ल्यार पी आनी टी घालें जालें अशें पुरो घाललें हें पुरो हाडलें थंय दाखून तशी तांतू भितर सीरजाता सीता म्हणून तिगेलें नांव तिगे लागीं रज म्हळ्यार केन्नाय ती यव्वनावस्थे भितरय आशिल्ली मंतार बण्णांतली नित्यकन्या ती लक्ष्मी ती ते देखून चतुष्कपर्धा युवती सुपेशा बायल मनशांक 4 पांती जेवकाक हांगा सांगलां 4 पांती म्हळ्यार महालक्ष्मीक आशिल्ली चतुष्कपर्धा युवती सुपेशा केन्नाय नित्य यव्वना इत्यादीक जेवका आशिल्ले खातीर जावन ताणें 2 पांतीकी 4 पांती घालका आशिल्ली ते देखून पयचे पयर तरी पळया लता मंगेशकर 2 पांती घालनाशिल्ली तसले तें विशेष जावन पांती 1 2 3 असल पुराय येतना तांगेल घराचें गुणलक्षण इत्यादी पांतेर सांगू जाता थंय खंयची की सीतादेवीन मुखार वृत्तांता भितर येता
अशोकवना भितर येतना एक वेणी जरा तिने पंतीक कट्टू घालून बैसिल्क पंती विंडीनी तस करून तिका तें कश्ट आशिल्लें म्हूण आजी घरान पळयल्यार पंती विंडूच्या बारीक कश्ट पुराय कट्टू घालचें रबर बँड सुलभेर तांडून घालूंक तशें करून पुराय जनाक बामणांनी चेडूं प्रॉब्लेम घरां भितर त्रिवेणी संगम म्हूण आसता थंय विशेश जावन सरस्वती तशींच लक्ष्मी आनी पार्वती ह्या तीन वंटी गुरगाच केसाक गंगा यमुना सरस्वती म्हळ्यावरीची एकाक विंडून येवतें कारण ती एक लुप्त जावन एक गुप्त रुपान करता ती भितर येता त्या खातीर जावन त्रिवेणी संगमार स्नान जातना थंय तिका वेणी दान म्हूण दिवचें आसा तुमी पुराय एक पंथा प्रयागराजा भितर वचून तीर्थक्षेत्रां स्नान करतना थंय अत्यंत व्हड दान खंयचें म्हळ्यार ती जमुना ती निमगिता यमुने म्हाका तुमगेलें वेणी दान करा यमुना अत्यंत श्रेष्ठ कसं लायक परमात्मा कृष्णा अवतार जातना कृष्णान जन्मा येतना तागेलो पादस्पर्श करून सुरेख नमस्कार केलेले कोण म्हळ्यार यमुनेन वसुदेव ते चरडा घेवन कांटे भितर घेवन वता वाटेर यमुन उखून 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 येता हे देवा तुगेलो अवतार जालो म्हाका भारी संतोश जाला म्हणून उखून येता ती एकडच्यान ताका न्हंय क्रॉस करून वचूं तेन्ना कृष्णाले सुरे चंद पाय आनी ताचे 5 बोट चंद सन मणीची सुरे पडयलेले कोणे म्हळ्यार यमुनेन आनी तें भायर घाल्ले पाय तक्षण ताका येवन यमुनेल उद्दा पादस्पर्श करून घेतलें परमात्माल कितली धनी जाली ती यमुना तशें करून प्रती एक न्हंय म्हळ्ळी ती समुद्रा वचून मेळका यमुन समुद्रा मेळना कसं लायक महासमुद्र असं गेलो परमात्मा तो रामचंद्र तशी जी तागेलो नंतर वयलो अवतार कृष्णाक तीन पावतर आनी कोणा मेळचें आसतलें आनी खंय वचून मेळका ते नदीपते पूण सांगचें समुद्राक येनाय नदी ताजी नदीपती कोण नदपती तो कोण म्हूण सांगल्यार समुद्र राय तसो करून तिणें आपास कोणा लागे वचचे परिस्थितीक जाय न्ही अशी तसलें एक रुपान करतना ती सीता देवी सीर जाता तिगेलें रजत्व ना तसो करून रजोगुण तिगेलें ना सात्वीक जावन आशिल्ली ती महालक्ष्मी ती तसो करून ती महालक्ष्मी परमात्मा निरंतर सेवा करून आशिल्ली तसल ती सीता देवी परमात्मान हांगा जन्मा आयला हांगा तागेलें तें लिला त्या प्रकार ती बाई थंय नकून तें हाका कुशध्वज राजाक ती मेळ्ळ्या ताणें तिगेलें पालन पोशण केल्या जनक कुटुंबा भितर तो येयलो ते जनक रायान थंय एक दवरला सुनाभा म्हूण सांगून ते एक विशेश जावन आशिल्लो बिल्लो बाण ओट्ट दवरला धनुश कोण कोण ताका आपूण तागेलें कसलें एक बिल्लो इत्यादी घेवन तो एक बाण संलग्न करपाक लागता ताका हांवें म्हगेल चेडा दिवचें म्हूण राबयला रावण येवन चमकला ताज्यान तो बाणू बिल्लू इत्यादी गोबारू जाय न्ही सलवून चमकल्याच थंय विक्रमशुल्क म्हणटात ताका विक्रमशुल्क म्हळ्यार म्हगेलें विक्रमत्व कशें जालें म्हगेलें सामर्थ्य कशें जालें तें ताणें ताका दाखोवका खंयच्यार दाखोवका तो दवरलो सुनाभा म्हणलें तशें जालें बिल्लू बाणाचें बिल्लू उबारून थंय बाण ताका लावन दाखोवका म्हगेलें सामर्थ्य कितलें म्हूण कितलें फीट उबारलां ना मागीर कितलें अंत भितर ताणें उबारलां ताका बाण मारूं जालें ती दोरी ताका ती बांदून जालें हें पुराय तांगेलें शौर्यत्व धीरत्व इत्यादी वयर परीक्षा तेन्ना पुराय तशी परीक्षा तशी परीक्षा जाली पुराय रायसोन सलवून गेल्याची तसलें सगळेची हांव सांगल्या वरीची त्रैलोक्य रावण जगत्याक भय भय करोत तसल रावण जाल्यार येवन हांगा सलवून गेला कारण रावण आल्या सुची वर कसलो येद्र आशिल्ल्या लागीं तुका जिकूं येत म्हूण शिवाय
थंय दवरलं लायक तुगेलें ताजें फल आसा म्हूण सांगू जायना शिवधन सुजो हाज्यान उबारू जायनी कसं लागा म्हळ्यार शिवाकयची नमस्कार कर न्हू तागे लागी वर पाविल्ली देखून शिवाल अधीन जाले शिवाय तूं शिवा लागे वयर जायना रुद्रदेवा लागे वयर न्हय तूं हांगा रामचंद्रान कशें केलें सगळोची ऐरावतान कशी कोब्बा जल्लो घाल्यार कशें जायत कोब्बो घाल्यार कशें जायत म्हूण तशी जी उबारतना म्हूण घाला घेय तो समध्यस्तत्र विभज्य लीलया यतेक्षुदंडम शतमन्युकुंजरः इक्षुदंडम आनी सांगिलोच शब्द तो कोब्ब म्हळ्यार आमगेलो कोब्ब म्हणा म्हळ्यार न्हय ताणें सांगलां इक्षुदंडम कोब्ब म्हळ्यार बरें म्हूण घाला ताजे नंतर पुराय मंगल वाद्य जाता ऋषीश्वरांकय भारी संतोष जाता मंदिमागध इत्यादिकांकय संतोष जालो तागेलें थंय आशिल्ले पुराय कोणकी कवी भट्ट इत्यादी कसाची पुराय जाणांनी भारी चांग जालें आमगेले सीतादेवीक म्हणून मेळ्ळो भारी लोकान करतना पुराय जाणांकय एक संतोशाचें वातावरण थंय निर्माण जालें कशें जालें म्हळ्यार सोयरीक जल्मळ कुडलेक खंय दिताची कसं दिताची कसं न्हय खंय पावता हें तें पुराय एक सहज प्रश्न तशें करून पुराय जाणां लागून आमी तरी सीतादेवीक योग्य म्हणून मेळ्ळो खंय तशें करून अयोध्या नकून येयलो रामचंद्र तशीं जैता गेलो भाव लक्ष्मण इत्यादी गोटो आयल्यात ते भारी चान कसाची अशीं आनी मुखार सीतादेवीक कांय तोंदर ना सहज रिमणी आमगेली चेली छांग दी छांग करेन पावल्या छांग रुपान तिगेलें जीवन वता असन पुराय परस्पर जावन सीतादेवी तर्फेन तशींच आनी पुराय उलोवच्याक प्रारंभ केलो तशींच सीतारामाने विशेष रुपान करतना परम पवित्र जावन आशिल्लें तिका वसिश्ठाले विश्वामित्राले आनी दशरथाले हांत पुराय ओटो ताणें आपोवन भारी चंदायरी वैभवारी सीता कल्याण इत्यादी करून ताणें दिलें तशीं सीतारामालें एक कल्याण साक्षात स्वयंवरा भितर प्राकट्य घेतली ती महालक्ष्मी ऋषीश्वरांनी आनी ताणें पुराय भारी चंदायरी यथा पुरा सागरजा स्वयंवरे समानसाम अभवस्समागमः तथायभू सर्वधिवौकसां तदा तथा मुनीनां सह भूभृतां भुवि खंयच्या उद्देशान महालक्ष्मी येयली तिगेलो उद्देश साफल्य जावं हांव मेळका म्हूण पाविलें ताका कल्याण म्हणचें केन्नाय कल्याण म्हण कुडलें खंय पावका जाल्या कडेन पावचें तें कल्याण चांग लायक एक वस्त आसा तो कोणा मेळका कोणें ताजें स्विकार केलें ताजें योग्य तसं त्या प्रकार तांकां तें मेळचें आतां घरा कडेन हांव एक रांदप करता चांग रुपान करता तिका तीण खावका म्हणून तिका प्रीत अशें रांदप करता न्हय तें तिगेलें चेडूं आसता तो कितलेय व्हड प्रायाचें आसच्या पुरो तिका तिगेलें चेडूं तें म्हगेल्या चेडणान आयल्यार चांग एक प्रितीन एक जेवका तसो करून ही रांदय म्हळ्यार ताका प्रिती तसो करून ती करता आनी त्या चेडणान येवन जेवण करचे पर्यंत ती राखता ताण तरी जेवलो गो तो वय तो जेवलो लाय करून जेवलो एक एक मना संतृप्ती कसं जाल्यार हिणें केलें रांदपार संतृप्ती न्हय म्हगेल्या चेडणान प्रितीन जेवलो न्हय म्हणून तशीं केन्नाय एक मोक्ष म्हणून मोक्ष म्हळ्यार धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हूण केन्नाय आमी खंयचेय कार्यक्रम करतना मोक्षा खातीर जावन आमगेलो कार्यक्रम मोक्ष म्हळ्यार मुक्त म्हण अर्थ तशीं जीवन आमगेलें पर्यंत आमी मुक्त जावन जीवन करका मानव जन्म दोड्डदू म्हूण अत्यंत श्रेष्ठ जन्म मनुष्य आलो आमगेल्यागी जावका जालें तसलें पयर सांगलां हांवें आमगेल्या शरिराक जावका जालें तसलें सुंदरत ना आमी कसं करताची ते पादर घेती ताका चिट्टे इत्यादी कसं बारी सुंदर तें आमगेल्यागे पळोवच्याक स्पश्ट चांग उद्दाक इत्यादी आमगेल्यागे पशु पक्षी चड मेळटा मिनरल वॉटर तांकां मेळटा पयलीं सांगलां तशीं जी केलो आमगेलें एक संसान एक वागू नावे तशी सिम्मू असल एक वायल्ड एनिमल्स म्हणटा आमी तें पुराय आसा तांगेलें अशें तितलें धैर्य आमकां ना खंयच्याकय जाल्यार एदुरा वचा नावे कसलें एक फेस करूं येता म्हळ्यार सामर्थ्य तांकां आसा आमगेलें तसलें धैर्य सामर्थ्य आमगेलें ना त्या मानाय देह अस्ति तसलें व्हडलो देह तसलें देहय मनशाल्या ना आज केलो केलो जरलो पारली सुकणं येयल्यार आमी भावून एक धांवन पुरो एक नमने उड्डून यें तें पुरो वताच
सण सण प्राणीक जीवजंतूक भिताच विंदुरायला उडतात असल पुराय अशील कडेन मनुष्याला कसं आसूचें मनुष्याला कसं ना सान एक सर्प आपिला येयला घरकडे म्हणून सांगल्यार ते हवाण की हें की म्हूण ना रात्री पडलें आमकां न्हीद पण आमी थंय दाखून बरल कोण पडता केक भायर घालय म्हूण असल परिस्थिती आसतना भौचित्रगत भौदाकरणात मनुष्याला कसं आसूचें तशें जाल्यार मानव जन्म दೊಡ್ಡದು कसलाक प्राणी वर्गांत तुची देह सौष्ठवशिलयसच प्राणी वर्गांत तुची सर्व प्राणीक तांगेल तें देह सौष्ठव मान न्हय बलवत्तर जावन आसच अटॅक करता आसलें धैर्य तांकां आसा जाल्यार सगळे मनुश्याक भिवो सामर्थ्य तांकां आसा चंदा येना तदनंतर पळय आमगेले कांय ना जाल्यार पुराय एक केस इत्यादीक जावच्यात ते चवरी मृग आसच घोडे आसच तांकां तांगेले एक बल्ला कोंडाने पळया कोणूय तांगेले ब्युटिशनांनी वचना कितलो चंद कोंडो एक दिवस ताका गांठी घालना ना आमकां तातवळ 2 दिवस ओळयनी म्हणून जाल्यार तांतूं तितली जट जाता तशें जाल्यार तांगेले बल्ला कोंडे भितर जट आनी जेवचें म्हणून क्रम आसवा असल पुरे परमात्मान तांकां पुरे जनां दिलां प्राणी वर्गां दिलां तशींच मनुष्य परमात्मा वयरी एक विशेष रुपान प्रिती करपाक जाल्याक आमकां बुद्धी आमकां ज्ञान म्हणून देवान आमकां विचार करचे खातीर दिलां त्या देखून मानव जन्म ದೊಡ್ಡದು हुच्छप्प गडिरा तशें तुमी केन्नाय आमगे जन्म व्यर्थ करून घेवं नकाची चांग रुपान करतना ताजें प्रयोजन घेवका म्हूण तशें मनुश्यान तागेले ते जिविता भितर तरी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादिकान दाखून दूर आसून तागेलें पुण्यकर्मानुश्ठान करतना ताणें मोक्षगामी जावका मोक्ष म्हळ्यार कशें जालें मध्वाचार्यान सांगचे मोक्ष म्हळ्यार अनिष्ट निवृत्ती ही इष्टप्राप्ती रीती मोक्ष विंगडान सांगची कशी केवल अनिष्ट निवृत्ती जाल्यार मोक्ष न्हय दृश्टांत सांगचे जाल्यार एक मनशाक दूड घेवन वता आशिल्लो कोण की डका एडसायलो ताणें ती दुडवा पोटली आगेल भांगर इत्यादी पुरे तांडून लुटून व्हेलें अनिष्ट निवृत्ती तेन्ना कोण की एकळयलो ताणें ताका धांवडायलो हागेल दुड्डू व्हरलो तेन्ना मना भितर येयलें कसं जालें म्हाका देवशी पावलो तसो करून म्हगेलें सर्वस्व गेलेलें म्हाका हाणें मेळोवन दिलें तितलें मात्र न्हय आगेले की सुरय आणले की कशें जालें तोंडांतल्यान म्हाका दिवशी मारता आशिल्लो तसो करून म्हगेलो जीव एक राखलो न्हू मरे देवान दुड्डू गेल्यार वचो स्वल्प वेळान मना येता दुड्डू गेल्यार वच्ची वय आतां वांतला न्हू वांतर तो दुड्डूय मेळ्ळ्या लायक आशिल्लें सुरेखाक ताणें राखला आनी ताका कशें केलां आगेलो जीव राखला म्हळ्यार कितें एक मनांत एक भावना येयली ती अनिश्ट निवृत्ती इश्ट प्राप्ती म्हळ्यार कशें जाली फूड म्हगेल्या तांडून व्हेलेले दुड्डय आपासताण म्हगेलो आतां दिवन बाकी म्हाका कोण कोण गांवां भितर आसा देशां भितर म्हाका कोण दिव्यस पळयता आनी पुरो म्हाका म्हगेलो दुड्डू दिल्यार ती तागेली इश्ट प्राप्ती आनी हें खाली इतलें मान तांडून व्हेलेलें पासा गेल्यार आतां भितर दिल्यार हाका मागीर मना समाधान ना वचके बलवत्तर आसा गट्टी आसा आगेल्या की म्हगेल व्हरलेलें बाकी आशिल्लें करान घेवूंक जालेलें रिकवरी ह्या मनशा करान करूं येता आगेल्या प्रिती करूं येता म्हूण तें करूं सुरू करता तो वेव्हार तशी इष्ट निवृत्ती ही इष्टप्राप्ती ही अनिष्ट निवृत्ती ही मोक्ष म्हणून सांगलां कारण इतलेंच ताका भगवत अर्पित गुणान आमी ज्यो करताची त्या वेळार परमात्माचो सहाय आसल्या मात्र आमकां मोक्ष एक चेडूं रडता आशिल्लें ते चेडून रडतना ते चेडूक संतोष करचे तरी एक व्हड चांग ऑरेंज मोसंबी म्हणटा तशें जालें एक काडलें आनी त्या चेडा दिलें भांगरा व्हरून चेडा भारी कुस्सेल चेडूं कसं करता ते धरता आनी ताका एक चापता एक घास मारता तेन्ना घास मारतना तांतू दाखून ते सिट्रीक ते सी हें आसा तें पुराय दोळ्यांतून नाकांत गेले कुडले आनी चेड रडू सुरू करता तेन्ना तागेली इश्ट प्राप्ती जायनी इश्ट प्राप्ती परमात्माला अनुग्रहान जावका कशें जाता तेन्ना लागीं आशिल्लें हावस कसो करता ते सोनारींक घेता
चंद कोण सोडवा येता तांतू कसलें तसलें येनाशी करता आनी तांतूंत एकूय बी काण तांतू गोडशें हें आसूचें तें काण तें चेरडाल तोंडां घालता चेरडो चंदायेर संतोशार खाता तशें परमात्मा अनुग्रह जेवचे खंयच्यारी त्या आवसून तें सोडवान दिवचें तशें आमकां ते इश्ट देवान सर्वस्व दिलां शास्त्र ग्रंथ दिल्या वाज्यून अमकी कोरकां म्हण दिलां देवस्थानांत शेवकां म्हण केलां देवस्थाना भितर देवा पळया तुमकां हें मेळटा म्हूण सांगलां प्रती एक विचार आमकां देवान एक रुपान कशें कोरका हें कसं कोरका कसं जावका म्हणाले आमकां सांगून दिलां जाल्यार आमगेल्या की ताका जावका जाल्यार वेवस्था ना पयलें एक दृश्टांत हांव सांगिल्लें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र म्हण वॉट्सॅपार आतां क्वेश्चन आयलां म्हाका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र म्हळ्यार एक विशयारी विशेष जावन सांगता कसा म्हळ्यार शास्त्र ग्रंथ सांगता ब्राह्मणाल घरकडेची एक व्यक्ती जन्म आयला जाल्यार तागेलो आचारू ब्राह्मणाल ना म्हूण जाल्यार तो शूद्रूच शूद्राल घरकडे एक व्यक्ती जन्म आयला देव धर्म इत्यादीक तो प्रमाणबद्ध जावन करता फुडें पुरातांनी रात्री न्हवचें आज सकाळीं न्हतात ते आतां आमगेले काही चंद देवा कूड तांगेले आसा आमगेले पुराय मांचेरी बुंयचेरी खंय एक नमुने देव आमगेल्यान तूं रांदपा कूड आनी बुंयच्या सोड जाला आमी कुशे दिले तशें आमगेले देव तांगेले ताका एक विशेष जावन आशिल्लें एक ताका एक स्थानमान कल्पना करतात तांणी आमकां देवान बरें केलां खंडीत तांणी बरें जाल्याची अशी एक विशेषत गजाली म्हळ्यार कोण ब्राह्मण वर्गा भितर जन्मा येवनी ब्राह्मण्य आचरण तो करना अशी टेक इट ग्रांटेड म्हणटा आमी केलेलें सिंधू कोरी येता कांय तोंदर ना जाल्यार ते शुद्राक समजावन आसता जिवाय तांणी ब्राह्मण म्हूण सांगून घेनाची धर्मशास्त्रा निर्णय तशें करून आमी ब्राह्मण म्हूण सांगून घेवका जाल्यार आमगेल्या ताका जावका जाल्यार ब्राह्मण्य आमी करूं का वैश्वदेव नित्य वैश्वदेव करूं का वैश्वदेवाक जेवण इत्यादी करूं का ताका दिवका जाल्यार दिवं न्हू तुमी चित्राहुती इत्यादीक दिवची कोणा लागीं ना नित्य यमाक आपोवचें आमी यो तूं यमा यो आमकां भंय ना तुगेले चित्राहुती दितना चित्राय स्वाहा चित्रगुप्ताय स्वाहा यमाय स्वाहा यमधर्माय स्वाहा या नाही तुम्ही गेल करले कसला येता देवधर्म केला हांवें म्हाका ओरका जाल्यार मोक्षाक पावो का तुका म्हाका आपोवचे अधिकार ना कारण तुका दिवका जाल्यार धर्म कर्म इत्यादी काम करतास पळया मालगडे देवधर्म निरंतर करून आशिल्ले तांगेली ती RTCनी तुमी काडल्यार एकर गटल्यान जाग त्या मम्मान काश्टी मारून सगळ्यांची माड्ड्या तोट आनी हें तें पुराय तोट करून जीवन केलेलें पळयल्यार तांगेले की एकर गटल्यान जाग्याक ओनर ते आतां आमगेल्या सम 5 सेंट 7 सेंट जागो घेवपाक जाल्यार आमी आलोचना करची परिस्थिती रम्यासच म्हणटा धर्मिश्ट तान्नी की आमी म्हूण पळया त्या जनरेशना आज्याल की पिज्जाल आस्ती भितर एकर गटल्यान जाग्या भितर आतां जाल्यार आमकां 3-4 एकर वांटून येवका म्हूण जाल्यार इतलें एक विस्तार जावन येतना आमी कितली तुगेलो वांट्या जितलें येता म्हूण जाल्यार ताणें कितली धर्म करूं नासुगा ताणें कितली ओट्ट करूं नासुगा म्हूण पळया आज आमच्यान तशीं घर नावें तसलो जागो नावें तितली वेवस्था तितली भूंय करूं साध्यस की आमी एक व्यक्तीन घडल्यार जेवचें आसता की आजी ते देखून पुरे सोरीक पळयता सांगताची बायले कामावची मेळ्ळ्या लायक नावें अंतू तिका एक नमुने वेवस्थांतले जाय कितें एकल्यान काम करून कसलें करूं कशें जाता अशें पुरो आमी आयकता आसाची आजी समाजा परिस्थिती तशी वेल्या म्हणटना कितलें धर्म करतना कशें करता म्हूण सांगता तो रामचंद्र धर्म करतना तुगेल्या आदाया भितर आशिल्लें अर्ध मात्र तूं करचो का आदाया भितर आशिल्लें पूर्ण प्रमाणाचेर तूं करच्या नज तदनंतर तुगेलें आपद्दन म्हणून संचन तुला एक वांटो तूं काण दवर का खंयच्याय वेळाचेर विपरीत अवस्था खंयची आयल्यार ताका एक फेस करचे खातीर तुका जावं का सुमंत्रगान मुखारी रामचंद्राक एक सांगता आसा राजमार्ग कसलो
तेगेले ते पट्टाभिषिक्त जावचे वेळाचेर ताका सर्व राजमार्ग कसलो हें तें पुराय को हो राम म्हळ्यार कोण को धर्म हा धर्म म्हळ्यार कोण रामचंद्र तशें जाल्यार रामचंद्राले कसलो गुणच सांग म्हण हें पुराय मुखार ते सांगचे खातीर जावन येता तशें जाल्यार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्राक सुमंत्रकांत सांगचे आसा मिगेल धर्म कर्म करतना कशें जावका घरा भितर धर्म कशें जावका सेविंग्स कशें कोरका खंयचे खातीर कसलो तुवें एक खर्च कोरका त्या देखून सांगचें आनी पुरो जनान रामराज्य जावका रामराज्य जावका म्हूण तें वोटा खातीर सांगचें आनी तशी पुराय एक विशेश कर्तन करतना रामाले अत्यंत चरित्र भारी एक चांग रुपान करतना ताणें दाखोवन दिलेलें तशी रमा प्रणयिनी नमः म्हूण पुरो जन खंयची कारणाचे उद्देशान करतना आयले तशी सीतादेवी परमात्मा मेळका तें रामचंद्राल अवतारा भितर मिगेलें अस्तित्व आसा हांव तागेलो ट्रबुका म्हूण सांगून सीतादेवी अप्राकृत गृहस्थू रामचंद्राली पत्नी ती ताका आसा तसल तें हाका रामचंद्राले विशेष हें करतना पुरो जनाक सन्निहित जालां तशीं तागेलें आपास पुनः तो मिथिला नगर देखून अयोध्ये वचून पावता पुरो जन रामाल विशीं उलोवच्या प्रारंभ करता की रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः तेन्ना दशरथ महारायो कौसल्या तशींच आनी पुरो जनान ताका रामा म्हूण अपोच तशें देखून रामाय म्हळ्यार राम तसल ते मलगडे पुरो जनांनी हाका राम म्हूण अपोच रामभद्राय कौसल्या देवीन मना लिखचें ओ मिगेल भद्रो ओ मिगेल प्रितीजो तशें करून खंयचेय कारणाक म्हाका खंयचेय वेळाचेर उण्या पडनातिलें पळया एक वसुदेवाक कृष्णान अनुग्रह केलो ते देखून ताका वासुदेव म्हूण नांव हागेल रामचंद्रा विशेश येतनाची विश्वामित्रान तसलें एक आवसुलेंचें नांव घेवन कौसल्या सुप्रजा रामा पळय तिगेलें एक ताका जावका जालेलें एक नाम ताका लावन कौसल्याल पूत म्हूण सांगून ताका एक सुप्रजा एकू पूत तो जाल्यार सुप्रजा म्हूण सांगून कौसल्या सुप्रजा रामा ताका कितलेक एक संबोधन केलें पळया दशरथ अल्पूत म्हूण आपयता दशरथ आत्मजा हा म्हूण सांगू येता जाल्यार विश्वामित्रान सांगेल कसं जालें कौसल्या सुप्रजा तशें करून तसल कौसल्य सांगता मिगेल एका नांवाक म्हाका एक भद्र जावन आशिल्लें भद्र म्हळ्यार बायल मनशान केन्नाय लेखची कसां म्हळ्यार तांकां जावका जाल्यार एक सामर्थ्याक मुखार खंयचेय कारणाक एक निसोर्णपणाशी मिगेल जिविता अंत्यप्रकार भद्र जावन चांग रुपान मिगेल जीवन वचुका म्हूण बायल मनशाल एक प्रार्थना सुच केन्नाय ते देखून ताणें मागचें म्हाका वार्डी करून घेवन येयलो तूं तशें करून तुमी म्हाका घरा भितर हाडलेले तशें करून तुमगेले द्राकाची मिगेल मरण इत्यादीक जावका कारण कसं जालें विंगडा वयरी नमकून येयलें न्ही दिशा एकपदी भव सामा मनोव्रता भव येदोळ पर्यंत तूं एकळे आशिल्ली एकलो आशिल्लो ताजे खातीर हांव तुगेलो ओटयतां म्हाका तूं घे येदोळ पर्यंत तुगेलें संपत्त इत्यादीक खंयची कुटुंब इत्यादीक तुगेलें ओट आशिल्लें हांवें तें तुगेल्या कुटुंबा सदस्य जावन तुगेल्या कुटुंबाच्या एक प्रिती हांव पळयतां ते मान्य तुगेलें विक्रमत्व मान्य तुगेले बंधू बांधव इत्यादीक तांकां सर्व रुपान करतना हांव पळयतां तांणी मिगेल म्हूण लेखतात तशें करून हांव तुगेलो ओटयतां ते मान्य तुगेलें सूख तुगेलें जेवण खाण तुगेलें खंयचे देहाचे सौश्ठवाक जावका जालेलें यावत तूं विचार इत्यादीक तुगेलो आवसू बापूस इत्यादीक आसा तें पुरे तांकां पळोवन घेवची जबाबदार मिगेली तुगेलें घर म्हूण सांगून हांव सांबाळून व्हरतां म्हाका तूं स्विकार करी तशीं जी तुगेलें मुखावेल संतान अभिवृद्धी जावका तुगेल बुद्धिमत्ता चांग रुपान करतना काम करता जावका तुगेल मन केन्नाय प्रफुल्लतार दवरका चांग जावन आशिल्लें संतान इत्यादी आमगेलें कुटुंबा जावका ताजे खातीर हांव तुगेलो ओटयतां अशी पंचाचे वेळाचेर तुगेलें शर्त तुगेलें शत्रू मिगेल शत्रू तशें करून तुका कोणा वयर एक प्रिती उणेसता तांगे लागीं मिगेल वेव्हार करना चंद्रुपान आमी घर करुया चंद्रुपान करतना आमगेलें जीवन मुखार व्हरका म्हणल बदल हांव येता म्हूण संच हेजे दवरचें येदोळ तारी तूं एकलो हांव एकलो परस्पर आमी एक अमोहमस्मी सात्वम सात्वमस्य मोहम देवरहम प्रतिवित्वम तशें करून खंयची वेळार भुंय तापल्या
भुंयक उद्दा जावका त्या वेळार पावस वयर दाखून कशी ताका पावस मेळटा ते कालाचेरी अमोहमस्मी मस्त प्रीतीना आकाशाकनी भुंयक आशिल्लें तसल तें अंतर आकाशाकनी भुंयक आशिल्लें तसल प्रीती ती आमगेल कोरया म्हूण सांगून सप्तपदी आसूची वर्डिके भितर 7 हेजी दवरचे ताज्जे अशी मनुष्यान जीवन चक्रा भितर ती बायल मनीशी दादल्या तरी सांगता म्हाका घेवन येयले तुमी तसं करून तुमगेले राका उचित सेवका तशी विशेड जावन म्हाका आनी आमी अन्योन्य प्रेमळ जीवन करुया म्हूण सांगचे तिणें तशी पुराय आसतना हांगा रामभद्रा कौशल सांगता म्हाका भद्र जावन आशिल्लें म्हगेले चेडूं म्हाका पळयता तशें म्हाका असलें एक चेडूं देवान दिलां तशें करून ताका रामभद्र रामाय रामभद्राय त्या वेळाचेर पुराय जनान सांगचें हो पुराय सूर्यकुलांत जाल्ला सूर्य वंशा भितर जाला तशें करून हाका पुराय जालें कसाण मागीर चेडूं सूर्य म्हाका तो चंद्र जावका म्हूण हट केलें तशें करून चंद्राक अत्यंत तेदे करून ती एक येता पळय म्हाका चंद्र जावका म्हाका तूं म्हाका ताका दाखोवका म्हणून कौसल्या सूर्य ते चरडावरून चंद्रा दाखयता अशी पुरजनांनी चंद्रवंशाच्यांनी ताका रामचंद्राय नमः रामचंद्र म्हणून सांगलां तशीं जी कोणकी थंय आशिल्ले वेद समजलेले वसिश्ठ आनी पुराय विश्वामित्रांनी ताका वेदां भितर कोणाक नारायणाक सांगलां वेदां भितर परमात्मा कोण म्हणून उल्लेख केला तोच परमात्मा हो साक्षात नारायण म्हूण सांगून वेदसे म्हूण तांणी आपोवचें तेन्ना रघुवंशाचे सर्व प्रकाराची रघुकुलाक चांग स्थानमा अयोध्याचे पुराय जनान सांगचे काय आमगेल रघुकुलांत आयिल्लें तसलें रघु दिलीप तशीं ह्या पुराय जनांनी कोणकी गंगा इत्यादी घेवन येयलो भगीरथच्या पुरो आनी पुरा राज्य आडलित इत्यादी केलेले दशरथ पर्यंत पुराय जनान सांगचे वो आमगेलो रघुकुलाचो रघुनाथ तांणे लागीं आशिल्ली सीतादेव सांगता पुराय जनान सांगवेत तशें जाल्यार तीण सांगचें नाथाय म्हगेल म्हूण दो म्हूण तिका कितली संतोश पळया पुराय जनान सांगतना रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय तेन्ना पुराय मिथिले सांगता खंय जनकरायाल ते कडच्यान आमगेल सीतादेवी म्हूण गो दो म्हूण सीताया पतये नमः आजी काय आसा कितले जनान सांगचे आसा तो आमगेल गांवचे जावय तो आमगेल हांगाचो म्हूण ही प्रतीत आसा पळया तशें करून बायलेल गांवांत दाखोवन थंय तांणी कशें लायल्यार ताका आमगेल गांवची चेली दिलेली तो ह्या गांवांत येयलो म्हूण तें सीताया पतये नमः थंय दाखोवन येयलें मिथिलेच्यानी रामचंद्राक आयडेंटिफाय केलें तशीं अयोध्येचें रामचंद्राक हें केलेलें रघुनाथ म्हूण सांगून राम म्हूण सांगून ताका प्रितीन आपोवचें दशरथान तशींच कौसल्येन ताका रामभद्र म्हूण आपोवचें सृष्ट आदी कारणी कर्तृ होची जगत्य नियामक केलेलो हो म्हूण सांगून सर्व ऋषीश्वरांनी मुनिश्रेश्ठांनी वसिश्ठादीन पुराय ताका वेदसे म्हूण आपयलें तशींच म्हगेलो प्रितीच म्हणून हो म्हगेलो नातू म्हूण सांगून सीतादेवीन आपयलें तशें आमी पुराय आमगेलो जगन्नियामक परमात्मा रामाक आमगेलें सामर्थ्य पळोवन आमगेले प्रिती ती दिल्यार ते अपना ताजितल्याक हें पुराय आमगेलें जावचें तशें करून आमी आमगेल वेंकटरमणू आमगेल स्वामी आमगेल देवू आमगेल विचारू इत्यादी आतां पुराय पळयता आसच विंगड करून वचचें तशें ताणें पुराय जनांनी कसां करूं त्या देखून आत्मीयता आमगेल घरां भितर येतना आमी आत्मीयता केन्नाय हातां भितर दवरका ताजेन करतना आमकां संतोश भरीत वातावरण तो आमगेल म्हूण लेखल्यार आमकां खंडीत आसा म्हूण तसल तो परमात्मा रामचंद्र कसलो आशिल्लो ताणें पुनः तांगेलें 4 बाबांक पुरो वर्डीक जाता अयोध्या नगरी भितर येता रामचंद्रालें ओडनाट म्हणटाच वरलेले आवट केन्नाय तागेलें आत्मीय संबंध इत्यादी केन्नाय खेळता जुळता इत्यादी आसता आसतना सतु नित्यं प्रशांतात्मा मधुपूर्वं प्रभाषते उच्यमानोऽपि पुरुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते कथंचित् उपकारेण कृतिनैकेन तुष्यति न स्मरन्त्यपकाराणां शतमाप्यवतान् विरक्तयः रामचंद्र केन्नाय कोणय तरी एक सान उपकार केल्यार
तो उपकार मनांत व्हरतशिलो. विंगडान कसलेंय वायट केलें रे, कितलेंय वायट करो तें वायट तें मना भितर दवरनाशिल्लें एक व्यक्तित्व तेगेलें. सांगेदें केलां न्हू ताणें. तें मान न्हय शीलवृद्ध म्हळ्यार शीलवंत जावन आशिल्ले, ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, हांकां पूर्ण जनाक वृद्ध म्हळ्यार मलगडे म्हणून अर्थ, वृद्ध म्हळ्यार मंतार म्हणून अर्थ न्हय. त्या विशयी तूं समजून घेतिलो म्हणून अर्थ. आतां स्वयंपाकी म्हणून रांदप करतले, तांगेले एक हातगुण आसता. तांणी तांतू भितर पाकवृद्ध कसं काय म्हळ्यार ताका नित्य तें प्रॅक्टीस आसा. तशी विशेष जावन आशिल्लें ज्ञानवृद्ध, आमगेल्या काही विचारान करतना मस्त विचार आशिल्ले. वयोवृद्ध, वयांत करतना मलगड आशिल्ले, विचारान करतना मलगड आशिल्ले. अशी प्रति एकल्याक तो एक गौरव इत्यादीक दित आशिल्लो. स्मरत्य अपकाराणाम, अपकारू कोणेय तरी ताका खंयचे रितीर केल्यार तो तें मनां दवरनाशी आशिल्लो तसो रामचंद्र. बुद्धिमान्य चांग बुद्धी इत्यादीक देवन कोणाल्याक लायक विचारधारस म्हणून जाल्यार ताका मान्य आहा, ताका गौरव दिता जाल्यार ही व्यक्ती. पूर्वभाशी प्रियम वदः, केदांय पूर्वभाशी म्हळ्यार तागेल्याक छंद करून उलोवता तसलें. आनी ताणें तांकां आपोवन उलोवचें. तो आतां म्हगेल्या यो उलोवो, मागीर हांव तागेल्या उलयता म्हणून सजन गर्व ना गे ताका. कितलेंय व्हड जाल्यार तागेल्या वचून तूं कशेंच छंद आसता तुगेलें जिवन, कसलेंय तुगेलें तोंदरस असल पुराय लायक करून तांगेल्या उलोवता तसलें आशिल्लें. प्रियम वदः, छांग उतर तागेलें आशिल्लें. वीर्यवान आहा, केन्नाय तांकां खंयच्याय कारणाक अन्यकड्याक सहकार दिवका, ताका विशेष जावन आशिल्लें कसलें एक मेळत जावका, तागेलें जीवन धन्य जावका म्हणून तसलें विचार तो रामचंद्राला केन्नाय आशिल्लो. न चांद्रतगत आहा, ताका केन्नाय वायट नानातलें रे न्हय नातिलें असत्य म्हळ्यार तो उलयना आशिल्लो. विद्वान वृद्धानां प्रतिपूजक आहा, चांग आशिल्लें विद्वत्त, वृद्ध म्हळ्यार मलगड्यांक प्रतिपूजक आहा, तांगेले आशिल्ले गुण इत्यादी घेवन तांतू संतोष इत्यादीक पावत आशिल्लो. अनुरक्त आहा, तांगेले आशिल्ले कसले चांग गुण आसा ते हांवें ताका फॉलो करता म्हणून तसले विचार घेवन आशिल्लो. पूजाभिश्च प्रजाश्चापानुरंजती, तशें करून तागेले ते खंयची लोक आसाची तांकां केन्नाय एक मनांत संतोष दिवचो. आतां आमी चमकलेले कडेन रामचंद्र म्हळ्यार म्हाका भारी संतोष जालो. आतां तो म्हगेल्या येवन उलयलो, तशें करून ताणें म्हाका चांग जावन आशिल्लें मार्गदर्शन इत्यादीक दिलें. तशीच सुदृढ आसतो, चांग आसतो म्हळ्यार तसलो विश्वास जनाले मना भितर येवं तशी अयोध्या नगरी चलता आशिल्ली. सानुक्रोश जितक्रोध ब्राह्मण प्रतिपूजक, केन्नाय दयापरा. सानुक्रोश म्हळ्यार दया, खंयचेय प्राणी दय आसच्या पुरो मनुश्या वयर पुरो जना वयर ताका एक प्रीत आशिल्ली. ते मान न्हय सगळें खंयचेय काळा भितर ताका कोप येना आशिल्लो. दीन कोण की अत्यंत सरळ लोक आसाचे, पाप लोक, पाप म्हळ्यार साधू लोक म्हणून अर्थ कळवा. तांगेले वयर एक दिना वयर ताका अनुकंप, केन्नाय हांव चांग कोरका, तांगेले कितें तरी तें जाल्यार मेळका, तांकां कसलें सुखान तांगेलें जीवन वचुका, तृप्तमय जीवन आसुका, असले एक विचार केन्नाय ताणें करता आशिल्लें. त्या मानय कुलोचित मती, कुटुंबाक संबंध पावन आशिल्लें तसलें एक मती. हांव खंयचें एक राजकुटुंब आसा, चक्रवर्ती कुटुंब आसा, म्हाका हें पुरें म्हगेलें पळोवन घेवका जाल्यार म्हगेलें तसलें कर्तव्य आसा, हांव हें पुरें घेवन वचुका जाल्यार म्हगेलें कर्तव्य म्हणून सांगून तागेलो बापसूक खंयची जबाबदार आसा ताजी मस्त जबाबदारी उणी करची. तशी ताणें कसकसान कोरका तें पुराय तो करता आशिल्लो. स्वम धर्मम बहुमन्यते, धर्मा वयर ताका अत्यंत दृढ विश्वास. धर्म केन्नाय खंयचेय कालाक धर्म सोणा अशी ताणें तांगेलें काम करता आशिल्लो. मन्यते परया किर्त्या महस्वर्ग फलम ततः. कोणय तरी एक उब्ब येयलो, हें तें पुराय मेळ कुडलें एक उब्बून एक वयर गेल्या वरी जावचें, तसलें रामचंद्राल्या कसलें ना आशिल्लें. न श्रेयसी रतो विद्वान विरुद्ध कदा रुचिः, तागेलें श्रेयस इत्यादीक मेळचे कितें तरी दान करचो, धर्म करचो, असलें तो कसलेंय करनाशिल्लो. ते मान न्हय उत्तरोत्तर युक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा,
केन्नाय उलयतना वाचस्पती बृहस्पतीन उलयल्या बरीच अत्यंत उतराक एक जडावण आशिल्लें उतर उलोवच. कुशाल म्हळ्यार एक उत्तर न्हय, जडावण उतराक एक जडावण आसा. आमगेलें उत्तर पुराय केलो उपरांत ताका एका कड्याक एक करतना देवता गौरवाक उणेपणी उतरानच आमगेले आमकां मात मना वचना. आचरणान लुटणी केल्यार सांगताच भितर यो तुका एक पूज करता पळय, तुका एक आरती दाखयता हांव. आमी मारची तरी पूज म्हणचे. इता विंगड शब्द मेळना जो तुमकां. देवाल पुजा, देवाल पुरस्कार इत्यादीक जेवचें ताका ते व्हरून ताका लावचें. घरां भितर कसले एक गोंदळ जाल्यार तुगेलें रामायण महाभारत राबय आमकां तें म्हाका आयकूं जायना अशें. आमगेलें खंयचेय एक गोंदलाक आमी भारत रामायण इत्यादी काण दाखोवचें. हाका ते खंयचे की मिलेंचे लोकांनी आंग्ल लोकांनी आतां तें पुराय इटली लोकांनी पुराय आमकां तें एक शिक्षण प्रवृत्ती जी आसा बोर्डा भितर घालां. कांय करूं जायना, आमी शिकून येयलें तें. तशी आमगेले संस्कार तशे न्हय. तसल विशेष जावन आशिल्लें रामचंद्र खंयचेय कालाक अन्यकल्यालें मन दुखयना आशिल्लो. आहार जाल्यार तशीची योग्य जावन आशिल्लो आहार खंयचे देहाक कसल खावका खंयचे वेळार कोवका तें करचें आशिल्लें. अनावश्यक कसले आहार खावचे ना, अनावश्यक वृक्षच्छेदन करूं ना, अनावश्यक कसलें धन धान्य इत्यादीक वेस्ट करूं ना. पळया कितली मलगड्यांनी घरां भितर आशिल्लें धान्य जायत नावें कसलें तरकारी इत्यादीक वायट करून उडयली. केन्ना हें फ्रिज म्हूण भितर रिगलीं पळया, ताजे नंतर उडयलेलें चड आमी. आण जेवका म्हूण तें घेवन आण भितर घालचें, 7-8-10 दिवसां भितर दवरचें आनी ताका थंड करचें आनी ताका पालन पोशण करचें. कडेन तें कुसलां म्हणचें आनी भायर उडोवचें. हाडलेलें तें ना जी तें कितलें जेवका तें कैद करून हें केलें जाल्यार इलेक्ट्रीक बिल व्हरतलें. हें करनाचें, दवरचें भितर आनी कालचें पयचें अवेराचें म्हूण 7-8-10 दिवसां फुडें मलगड्यांनी एक न्होणचें आनी कळंबांनी साल मात्र भितर दवरलें फुडलें खावचें आशिल्लें. आतां तशें न्हय. आतां पुराय कालची रांदय पयची रांदय वारा पुडली आतां पुराय आसा. पक्कनी खंय वच्चा आसा म्हणजे बामणां सांगताच पोळ्या पीठ करून दवरलां भितर आसा. प्रति दिवस काडी 1-2 पोळे आनी आपास खाण पीठ भितर दवरून तूं तुगेलें पळार करी. असल परिस्थिती येवन राबल्या. तशी हांगा खंयचेय काळांत रामराज्या भितर कोणाकय जाल्यार पोट्टाक कसलेय एक ತೊಂದರೆ ನಾನಾತಿಲೆ ಚಂದ ಜೀವನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊರ್ತಸಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಿಲಿ म्हळ्यार निमगे तशें खंय जेवलो बाय खाण जेलां हांव तुगेलें कशें आसा तूं मानसीक संतोषच हो तुका रायान कसकस निमुका तशी अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्पान् एष कालविद लोके पुलुसधारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः अरोगस्तरुणः खंयचेय वेळाचेर ताका रोग रुजीन नातिलो निरंतर कामां केन्नाय कसं काम जाल्यार खंयच्या वेळार जाल्यार तयार आरोग्यवंत जावन आशिल्लो असलें तरुण तें देखून सांगचें तरुणो रूपसंपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो सूर्यकृष्ण विद्यनांबरो कशें आशिल्लें तें आमी सांगचें न्हय तें रावणालय वचून शूर्पणख सांगता तरुणो रूपसंपन्नो पळोवच्या बारी चंद आसा रावणा ते तारुण्य आसा तांगे लागीं त्या मान्ने पळयतना कशें जालें रूपसंपन्नो सुकुमारो चांग गरण्य आमी जर जन्म आयलची तितलेच महाबलो बलिश्ट ते कशें लाग म्हळ्यार म्हाका पळय नांक कातरून पेटयली ताण वाडली करून घेत म्हूण ताका दाखयलें हाण वाडली करून घेत म्हूण तागेल्या वस आगेल्या वस म्हूण म्हाका धांवडायल्या हांव भारी चंद जेवण जमकलेली जावका जेवण भांगर इत्यादी घाल जमकली हा चंद संस्थेव जावन पळोवच्याक सुंदर जेवता तसन पुराय स्वरुपान जमकली हांव तागे लागीं जाल्यार म्हगेले भित्त वयले विरूप कसो म्हूण ताका कळ्ळा तशें करून ताण म्हाका वाडली करून घेनी भावान म्हाका प्रहार करून धांवडायले ताण सांगचें तें आमगेलें बुद कौशिकान दवर बांदून अंत भितर घालां राम रक्षा स्तोत्रांत तरुणो रूपसंपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो भारी चंद दोळे तशें करून विशालाक्षो पळोवच्याक पद्मपत्र विशालाक्ष पद्माची बरीची भारी चंद जावन आशिल्ले दोळे इत्यादी
खंयचेय एक व्यक्तीन ताका एक आकर्शीत करतसले सामर्थ्य ते दोग जनाले आस जाल्यार पळयतना ही नारमडी न्हेसून आसत ते असले ते दोग जन अशी हांगा विशेष जावन आशिल्लें सतू श्रेष्ठ गुणैर्युक्ते प्रजानां पार्थिवात्मजा पृथ्वी आत्मजो भूंयक ती भूदेवीची ती परमात्मा खातीर जावन प्रार्थना करता काय हे देवा म्हाका तूं केन्ना राज्य आडिल्लें करता मेगेल राय तूं केन्ना जाता म्हणून भूदेवी प्रार्थना करता काय म्हळ्यार पळया खंयचेय जाल्यार भूंयक जाल्यार तो राय जावन रामचंद्रान येवका म्हणून आशी तशी सगळें वातावरण निर्माण जालां आगेल गुण घर घरां भितर व्यक्ती व्यक्ती जाल्यार एकूळय आगेले अवगुण उलयना तसतना औस बापसूक दशरथाक तशींच कौसल्या देवीक तिगेले लागीं आशिल्ले वरलेले सुमित्रा देवीक जायत कैकेयी कितले आनंद जावका आमगेले चरणू हे प्रमाणाचेर प्रितीन आसा तशें युधाजीत रायो ताण तागेलें दोग जन भाच्यांक काण घेवन थंय कोणें मुखार नाच कैकेयी बाबाक तशें बरोदो शत्रुघ्नाक तागेल्या राबून थंय देखून पुरा युद्धाचे विशय आंतो तांतो जाल्यार हांगा दशरथाक चारीय चरणवांवयर अत्यंत प्रिती अत्यंत प्रेम जाल्यार रामा वयरची की चड कसं लागा म्हळ्यार तागेलो व्हड जबाबदार राम घेवच्या समर्थ आसा रामान खंयच्याय वेळाचेर तागेलें मन इत्यादीक दुखयना अशी छंद करून बापसूला वेला पितृवत परिपालय केन्नाय बापसून कशी एक राज्य आडलीत केलेलें तेच प्रमाणाचेर हांव वेल्ला तशी हो मुखारी हें घेवन वच्चाक म्हगेल पूत समर्थ आसा म्हणल तसले एक भावना ती दशरथाक मना भितर आयली पुरोहित्यांक आपयलें वसिश्ठ आदी पुरोजन आयलेची तागेले मंत्री मागध इत्यादी कैलेची गांवां आशिल्ले पुरोजनाक मलगडे आपोवन घेतले आजी क्लप्त समय प्राप्त जाला तशें करून म्हगेल चरणाक हांव युवराज पट्टाभिषेक कोरका म्हण केला पुरोजनान जायत म्हळें कोणाले विरोध ना जाल्यार ताका कैकेयी येयले कैकेयी राजाक फुडें एक पंता वर्डिके वेळार ताणें कैकेयी वर्डी करून दितना एक परस्पर जावन उत्तर जालें कैकेयी वयर तुका चरडूंक जाल्या म्हळ्यार तेन्ना सुमित्रेकय चरडूंक जायनीची कौसल्येकय चरडूंक जायनीची मुखार कैकेयी वर्डी करून घे इक जाल्यार चरडाक तूं राज्या भार खर्ता म्हळ्यार आसल्यार हांव तुका दिवचें म्हण सांगिल्लें केय राजान ते कैकेयी राजान तें सांगिल्लें एक उत्तर आसता ताका तशें करून हांवें कशें केलें तो युवा पट्टाभिषेकाक आलाक ताका पयल्यार आनी पूर्व नियोजीत आमगेलें खंयचें एक पत्र प्रमुख जाल्लें आमगेलें उत्तर जाल्लें तें घेवन हाडलें तोंदरी जातलें म्हणून ताका पयलीं तशें आनी एक कडच्यान जनक रायाकय आपयलें म्हूण सांगता एक पुराण कसं लायका म्हळ्यार इचिल्लें दिलेलें आपासतान तें आनी तूं घेवन येवचें मेगेलाक दिलां म्हणचें वो गोंदळू ताकाय सांगलां हाकाय सांगलां म्हूण सांगून तांकां पुरो सांगचें ना आतां अवश्य कसं आसा आतां कोरका जाल्यार करेना पट्टाभिषेक नवा युवराज पट्टाभिषेक मुखावेल व्हड कसो म्हूण मागीर पळया म्हूण तशी ताणें पट्टाभिषेकाची तयारी त्या दिकांक पुराय केल्या विशेष जावन आशिल्ल्या गांवां भितर पुराय संभ्रम जावका जालेलें तोरण इत्यादी पुराय केलां पट्टाभिषेका तयार जाल्या म्हूण आनी तो वेळ जालो आनी अपास पट्टाभिषेका वचून अपास दुख्खकर वातावरणात राबचें बरलाक सांग पट्टाभिषेक जाता म्हळ्यार एक संतोश हाजी पळया तशी राम पट्टाभिषेकाक अमकी कालार जावचें म्हूण गांवांत देशांत विदेशांत करून पुराय जनांक आमंत्रण गेलेलें पुराय गांवांत आयल्याची सर्व खंयची की अयोध्या नगरी राम पट्टाभिषेका खातीर युवा पट्टाभिषेका खातीर प्रफुल्ल वातावरण निर्माण जालां घरांत वचून एक संभ्रमाक कारणीभूत जालां असल म्हणटात थंय ते परमात्मालें ताका जावका जालेलें मंगल स्नान इत्यादी म्हणटात तशें करून मंगल स्नान नाना भटमाम पावल्याची पुरेती पावल्याची यज्ञ यागाची तयारी जाल्या पुराय जनाल घरां भितर एक वातावरण पुराय रथोत्सव नाय फुडले घरकडे न्हय रथोत्सवा खाण न्ही म्हूण डब्या खाण सुरू जाता आशिल्लें तशें घरां भितर डब्या खाण कोणय आयल्यार जावका कसलेय विशयांत भितर जावका म्हूण अशी असल पुराय वातावरण थंय निर्माण जालें म्हणटा वरलेलो विचार पाय पळया
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम शांति 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 ए वाजू छ बड़ा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम शांति 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 ಇದಳು परमात्मालो रामचंद्राविषयी तशींची फायचे कार्यक्रमांतू तगेले मुखावेले चरित्रांतू सांगितले तसले रामचरित्र ऐकूया तशींची सांगिल्यांतू कसलेय चढ उणें असलें हें वैयक्तीक म्हगेलें अभ्यासाचें उणेंपण म्हणून घेया छान सांगला म्हणून जाल्यार परमाचार्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल अनुग्रहान हें प्राप्त जालें म्हूण तुमी स्विकार करका विशेश जावन 28 तारीख 29 तारीख 30 तारीख अशीं 3 दिवसांतू हांगा सुंदरकांड हवन सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरांतू अत्यंत सुंदर कोण म्हळ्यार सीता चरित्र तशींच तांतू किन्नू सुंदर म्हूण सांगला सीतादेवी रामचंद्रान चरित्र हनुमत चरित्र तांतूय सगळेंची हार्ट म्हळ्यार बरीची रामायणा भितर येवची कसलें म्हळ्यार हनुमत लिला तसल तें हनुमत लिला अवतार जलल तसलें सुंदरकांड ताजें हवनद्वारा यज्ञा मुखांतर 28 तारखेक 19 30 तारखेक 30 तारखेक हांगा घडता सकाळचोच कार्यक्रम तो पूर्णाहुती पर्यंत तो चलचो आसा तशींच 30 तारखेकच सांजे रामपट्टाभिषेक म्हणल कार्यक्रम हेची व्यासपीठेचेर सभा मंडपांत हांगा भितर चलचो आसा रामचंद्राने चरित्रां भितर अत्यंत एकक विचार येवच्यांत भितर संतोषमय वातावरण प्रप्रथम येवचें खंयचें म्हळ्यार तगेल तो पुत्रकामेष्टी यज्ञ थंय पायस प्रदान जाले नंतर रामचंद्रान जन्म येवचें
रामचंद्रान जन्म जाल्यानंतर रामचंद्राने विशेष जावन आशिल्लें विद्याभ्यास परिपूर्ण जावन थंय विश्वामित्रान ताका सांगचें चलो. तदनंतर रामपादुका पट्टाभिषेक म्हूण घेवचो. रामाक पडलें घालचें. तदनंतर पादुका पट्टाभिषेक जावन ताणें मुखार सुंदरकांडांत पवित्र जावन आशिल्लें सीतादेवी यद्राक मुख्य प्राणान सगळें रामचरित्र सांगचें आसा. तिका विश्वास येवका वो रामचंद्र आले धूत वय वो ताण पेटयलेलो म्हगेल्या वय म्हूण कळका. तदनंतर ताणें चुडामणी प्रदान करचें. थंय चुडामणी तागेली ती एक अंत भितर रामचंद्रान विशेष जावन तुका हें केलां. अशी पुराय हो कार्यक्रम तांतूय विशेष जावन पुराय परिसमाप्ती जेवच्याक मंगलकारक जालें म्हूण सांगल्यार रामपट्टाभिषेक. पयर सांगलां हांवें रामपट्टाभिषेक यादवेंद्र तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी आराधना सुदीन स्वाम्यांनी भटकळां भितर आसतना आमगेले ह्या शतमान कालांत प्रप्रथम जावन थंय कार्यक्रम केलेलो. ते दिसूची न्यायालयाचे जजमेंट आयिल्लें. काशी मठाची यावत्तू श्री विग्रह इत्यादीक आनी चिर स्तोत्तू कंचस तो ताजे पूर्ण वारसदार सुधींद्र तीर्थ स्वामी तशें सांगून तांगेल्या हातान दिवका. तेन्ना पुराय आमगेल्या समाजाच्यान मेळून आमी रामपट्टाभिषेक केलेलो. आज आमी मंगळुरा भितर रामपट्टाभिषेक करचो. कारण मंगळूर म्हळें सगळे समाजाचे प्रत्येक गांवची व्यक्ती मंगळूर आसा. हांगा मंगळूरचे आसा, बंटवाळचे आसा, पुत्तूरचे आसा, सिद्धापूरचे आसा, खंयची सावन्न गांवां दाखून कोची जाल्यार आसा. कोची मामू हांगा आसा. हांगा ह्या मंगळुरा भितर नातील गांवचे मनीस नाच. आतां विंगड लागीं एक खंयची गांवां वचे थंय तांगेल्या निमगेल्या खंयची एक गांवचे मेळना. तशें हांगा उडोवपाचें आसा, कटील, किन्नीगोळी खंयची गांवां नांव सांगा. मंगळुरा भितर ताजी एक पील पुणी आसता, एक बोडो दिसता. तशें करून आमी भटकळां भितर कशी पुराय जाणां मेळ्ळ्याची तशी मंगळूरचे सगळे समग्र बांधवांक मेळ्ळ्यार आमी पुराय गांवचे लोक आसल्या बरीच. तशें करून हो एक व्हड महोत्सव 30 तारखेक चलचें आसा. आमगेले जगन्नाथ कामत ताजे मुखांतर 1-2 उतर उलयता. प्रभू श्री रामचंद्राले रामायण आयकूंक जाल्यार आमकां योग जावका. म्हळ्यार केन्नाय जायनातिलें. आमगेले आचार्य मामान सांगलां म्हळ्यार भटकळांत मस्त वर्स फूड जालेलें. ह्या फाटी आमकां स्वाम्यान चातुर्मासा कार्यक्रमा टायमार आसलें मस्त कार्यक्रम, मस्त पारायण, मस्त सत्र. ते महाभारत जावन अशें बरो, रामायण जावन अशें बरो, वराहमूल जावन अशें बरो, भागवत सप्ताह जावन अशें बरो. कित्याक म्हळ्यार आमी घरकड बसून टायम वेस्ट करचे बदलाक हांगा देवळा प्रांगणांत येवन हे आयकल्यार आमगेलें एक जीवन धन्य कोरेत म्हणलें काय मनांत आमी स्वाम्यान आशिर्वाद केलेलो आसा. हांगा येवचे जन सेल्फ उणी म्हूण दिसता. म्हळ्यार केलो जनाक हे जावका म्हूण ना म्हूण दिसता. बट हांगा आयिल्ले जन आतां कोण आसाचे की तांणी हांव पळयता आसा तांणी दिसा येता आसाची. अशें आनी मुखारची दिसांतू तांणी चड जन येतलींची. इता म्हळ्यार देवाले विशय आयकूंक जाल्यार आमकां योग्यच जावका, ते भाग्य जावका. तुम्ही पुराय एक चंद रितीर आमगेले आचार्य मामाले आजी सुमार दीस देखून रामायण सत्र जाता आसा. आतां ह्या मात्र आतां राबवत न्ही आनी मुखार सप्टेंबर ऑक्टोबर तनक हे कार्यक्रम जावचे आसा. तुमी प्रत्येकान तो भाग घेवका. भाग घेवचे म्हळ्यार आमी एक पारायणाची एक सेवा म्हूण दवरलेलो आसा. तें म्हळ्यार पाय आतां हे रामायण पारायण जाता आसा. 28, 29, 30 सुंदरकांड हवन हांगा जावचें आसा. ते मात्र न्ही प्रभू रामचंद्राले पट्टाभिषेक 30 तारीख शनिवार सांजेरी 5 गंटे करून प्रारंभ जाता. हे पूर्ण कार्यक्रमांत तुम्ही एक तंदू भाग्य जावका. मेन सेवादार अशें पुरो प्रत्येक तंदू भाग घेवचे अवकाश दिवका म्हणून आमी एक सना अमावंट 500 रुपीज एक कोरून सेवा आमी एक जनान तूं भाग घेवका म्हणल्या खातीर आमी 500 रुपीज एक सना मटा एक अमावंट दोन आमी केल्लो आसा. तुमकां तूं भाग घेवका. रामचंद्राल पट्टाभिषेक जाल्ले कुडले तुमगे एक प्रसाद घेवका. तो प्रसाद घेवन तुमी घरकड वचून दवरून आमगेलें जीवन धन्य करून घेवका म्हळ्यार म्हगेलें तुमगेलें विनंती. कोणाक एक सेव करचें आसल्यार हांगा कावंटरार सुधीर बाळेगन सांगलें टीम आसा हांगा सुधींद्र वैरवचे कडेन ते एक 500 रुपीज दिवन रिसीट घेवन तुमगेलें नांव आनी नंबर हें केल्यार तुमी ते रेजिस्ट्रेशन करताची. रामचंद्राले प्रभू रामचंद्राल पट्टाभिषेक जाल्ले कुडले
तुमकां हांगा प्रसाद वेदिकेर दिताची. आनी विशेश जावन होय असं कंटिन्युअस ते मात्र न्ही, पर आमगेल्या हवन जाताना हवनांत एक मस्त इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार देहदंडने म्हळ्यार प्रदक्षिण नमस्कार. हवन जाता आसा आमी चंद्रेतर एक हवनाचे एक यज्ञ मंडपय केलेलो आसा. कोणेय साध्य आशिल्लें ना तांणी प्रदक्षिण नमस्कार काडून म्हळ्यार हवन जाता आसतना सुत काडून नमस्कार करता जाल्यार ताकाय तांकां अवकाश आसा. आचार्य माम सांगताची म्हळ्यार शुद्ध जावन आसून ते कर्कट खायनाशी आनी एक ताजे विशयान तूं आचार्य माम ಸ್ವಲ್ಪ सांगतात तुमकां हें करता कसं इन्फॉर्मेशन दिताची. आमी आनी तूं भाग घेवन आमगेलें जीवन धन्य करून घेवया म्हणून हांव तुमगेल्या विनंती करता. तशीची परा 1 तारखेक प्रभू रामचंद्राला पट्टाभिषेक जाल्ले कुडले 30 तारखेक 1 तारखेक ह्याच वेदिकेर श्रीनिवास कल्याणोत्सव जावचो आसा. श्रीनिवास कल्याणोत्सव आमी तिरुपतीन वचून करताची. आज आमगेले मंगळुरांत ह्याच वेदिकेर सुधींद्र कला वेदिकेरीची श्रीनिवास कल्याणोत्सव जावचो आसा. श्रीनिवास कल्याणोत्सवांत आमी एक सणाची तिरुपतीन आनी 5000 रुपया दवरताची. आमी एक 2500 दवरलेलो आसा. श्रीनिवास कल्याणोत्सवांत तुमी भाग घेवका म्हण जाल्यार तेवे तुमी सेव हांगा कावंटरांत तुमी दिवन तुमगेलें नांव रजिस्ट्रेशन केल्यार त्या दिसूय हांगा श्रीनिवास कल्याणोत्सव जाल्ले कुडले तुमकां पुरा ताजे प्रसाद दिवचे वेवस्था केल्लो आसा चातुर्मास समितीच्यान तशेंच आडಳಿತ मंडळी तर्फेन. आता प्रतिनित्य सकाळी देवाक वेंकटरमणाक प्रदक्षिणा इत्यादी काणू नमस्कार करचो. वो 4 मासां भितरी चलचें. हें व्हड अहोभाग्य म्हूण सांगता. कसलें म्हळ्यार राम मंदिर अयोध्या भितर निर्माण जाता आसा. ते वेळाचेर आमच्यान अयोध्या भितर राबून आमच्यान कसलेंय काम करूं जायना. त्या वेळार आमी मनाले कोयत देवा थंय तें खंयची प्रति एक इश्टी म्हळ्यार इट्टिगा ना खंयचेय थंय तें काम चलतना आमी हांगा देखून वची मनोवेगान करतना आमी थंय राबून आमगेलें काम करूं येत. तेन्ना रामनाम म्हणचें हांगा देवाक सकाळ देखून प्रदक्षिण काडची. हें 12 घंटे पर्यंत प्रदक्षिण नमस्काराक आयोजन आसा. तशेंच परां 28 तारखेक 29 तारखेक 30 तारखेक 28th 29th and 30th ह्या 3 दिवसांत सकाळी यज्ञ मंडप म्हळ्यार हांगा गोशाला येत्राक दादल्यांक जायत बायल मनशांक जायत चेडवांक जायत थंय स्वाहाकार जाता. स्वाहाकार जाता म्हळ्यार देवा हें तुगेलें हें तूं स्विकार करता म्हूण सांगून देवाक एक श्लोक सगळ्यांची आमगेलें सुंदरकांडांत आशिल्लें 68 अध्याय आसाची. ते 68 अध्याय 3 दिवस जावन ताजी होम जावचे. हनुमत लिला म्हळ्यार बरेच हनुमंता प्रित्यर्थ तांतूं विशेष जावन देवान दिलां. कसं जालें म्हळ्यार बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वंच हनुमस्मरणात् भवेत् म्हणून जालां. बुद्धी ही चांग बुद्धी मेळटा, बुद्धीक बल मेळटा, यश आमी खंयचें काम करता जी तांतूं आमकां यश मेळटा. धैर्य खंयचेय विचारांत आमी भितर वचूंका जाल्यार आमी करता जाल्यार आमकां धैर्य आसा. तें पुरो पळया लंके भितर ते एकच सान हनुमंतान वच वरल पुरो तागेले शत्रू थंय आनीकले आसा थंय बैसून आसा न्हू तो सीता देवी. ह्या 2 जाण मात्र आसात थंय विंगड कसलें थंय कसलें ना जाल्यार ताका पुरें कशें धैर्य आशिल्लें. तशें बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं खंयचेय वेळाचेर कोणालाय भंय ना जावचें. हें पुराय हनुमस्मरणांत वयता हनुमंतान दिवचें. हनुमंत म्हळ्यार पांडित्वेच पटुत्वेच पांडित्य जायत पटुत्व इत्यादीक मेळका म्हण जाल्यार हनुमंतान उडगास जावका. हनुमंतान आमगेलें शरिरा भितर बैसून उसरां भितर येवचें. खंयचेय स्वरू म्हूण भायर येवका जाल्यार ताजी मातशी वार आसा. आंगेक भितर एक हार्मोनी पेटीची आसा. ते पेट्टेन देखून सावंड भायर येवचें. तें वारें तरी भायर येनी म्हूण जाल्यार येद्रा आशिल्लें ताजे अर्थूय जायना. वार आयली म्हूण जाल्यार ताका स्पश्ट जावन आशिल्लें रिदम तें मेळका जाल्यार प्रकार तांतूं भितर स्वर भायर येवका न्हू. आंगेक पेट आसा ती तांतूं पुरो काम करचें कोण म्हळ्यार ह्या वाऱ्यान काम करचें भितर वचचें भायर वचचें
भितर बुद्धी ती सांगता ताका क्रकल जनंजय शंक हें तें पुरो म्हणून उपवायू इत्यादी कसोची तांणी पुरो काम करतात तें तशी तुम्ही 28 तारखेक 29 तारखेक 30 तारखेक सुंदरकांडाचे हवन आसा त्या वेळाचेर पुराय जनांनी स्वाहाकार जातना थंय येवन तुमी नमस्कार घाली येता त्या वेळाचेर राब्बील कडेन थंय स्वाहा म्हणटना रामचंद्रा उडगास करचो हनुमंताल उडगास करचो सीतादेवील उडगास करचो सगळेंची राम परिवार म्हणटात ताका तागेलें उडगास करून थंय तुमी नमस्कार घालचो बुद्धी ज्ञान वृद्धी जावचे खातीर आरोग्य प्राप्ती खातीर जावन नाव आमकां लावक जावन आशिल्लें शरीर सौश्ठव इत्यादीक मेळचे खातीर कसाल तुमकां जावका तें सर्वस्व ते परमात्माला अनुग्रहान मेळचें वायवाया हि वीतये वायवाया हि भेषजम वायू म्हळ्यार वायू न्हयची भितर वचून भायर वचून हें तें पुराय भेषजम म्हळ्यार वखद दिवचें काय तीची तियेरी राम देव बाबा आनी तांणी पुरो पळय श्वास बोस तशींची प्राणापाय इत्यादी प्राणायाम आनी करून भितर वारें पेटोवन भायर वारें पेटोवचें भितर आशिल्लें वारें भायर घालचें भायर आशिल्लें वारें भितर घालचें हें तो पुराय कोण करूं सांगलां वायवाया हि भेषजम वेद सांगता तसो करून वातेन खंयचेंय आसल्यार वायू मुखांतरच आमकां आरोग्य मेळचें वायू मुखांतरच आमी एक्सरसायज इत्यादी करून कोरका जाल्यार कर्तव्य तसो करून वायुदेवाक अत्यंत व्हड स्थान तुमगेलें कसाल अनारोग्य आसल्यार सर्व अनारोग्य दूर करून आरोग्य दिवता तसो देव तो 28, 29, 30 तूं 3 दिवसां तूं विशेष जावन यज्ञा भितर पुराय जन नमस्कारा खातीर भाग जाया तशींच सायंकालाक हांव सांगिल्लें कल्याणोत्सव त्या कल्याणोत्सवाक स्वाम्यान येवचें आसा तांगेलाचेर कल्याणोत्सवांत तूं एक विशेष जावन कश्यप अत्री भरद्वाज विश्वामित्र गौतम अशी पूर सप्तऋषीश्वर ते सप्तऋषीश्वरा संबंदी पावन आशिल्लें सप्त पूर कुटुंब आतां आमी पूर विंगड विंगडांक बसलेच पट्टाभिषेका येतना तांतू भितर एक काश्यपाचो गोत्रेचेकडे येता काश्यप गोत्राचे येतना पुरो जनान काश्यप गोत्राच्यान सांगता अहो महानदम आमगेले सगळेंची कुटुंबां भितर धन्यता येयली तुमगेले काश्यपान ताका पट्टाभिषेकाक कलश प्रधान इत्यादी करचें एक समुद्राचे जल तशींची कावेरी जल गंगा जल तुंगभद्रा जल अशें पुराय नाना नमुन्याचें हें की तांगेलें तांणी पुरो ताका सर्वस्व तांणी अर्पण करूं असो रामचंद्राक पट्टाभिषेका वेळाचेर तसो तें एक दिव्य कालहंतू तुमकां दोळ्यान पूर्ण पळोवचें जाता तशींची आनी पुरांग देखून बसच्याक पुराय टॅक्निशियनांनी तयार जाले फोटोग्राफर कॅमेरा हें तें पुराय कडेन व्हरून दाखोवचें खातीर जावन तशी कोणाक प्रत्यक्ष पळयलेल्याक प्रत्यक्ष फल आसा तशींच तदनंतर जेवण आसता तदनंतर पुराय प्रसाद एक जेवणय आसला तशें असल एक व्हड एक कार्यक्रम राम पट्टाभिषेकू तांणी सांगल्या वरीची तुमगेली सेवा तुमी तांतू भागी जावचें पुराय जनांनी ताचेर गिरल्या उरचे खातीर जावन मेळका जाल्यार प्रसाद इत्यादी करचो तदनंतर शांतराम बाळान एक भजन बरयल्या भोवलो गांवां गांवां दिव्य नाम तुगेलें घेवन नाम घेवन हांव बेवलो बंटवाळा भितर तूं आमकां कशी दिसलो बंदनापुरा कटपाडी वतन तूं तस दिसता मंगळुरा येतना तूं वीरवेशा धारी धरून अशी राबला म्हणून सांगून दाखयला तशी वो रामचंद्र तोचे व्यंकटरमण तोचे वेदव्यास तोचे व्यास रघुपती तोचे नरसिंहदेव अभिन्न अवतार नारायणाले तशें करून आमी कलव व्यंकटनायक कलियुगा भितर सर्व पाप दूर करचे खातीर जावन सर्व मागेल दिवचे खातीर जावन कामितार्थ प्रदायिने व्यंकटरमण आमकां राब्बील हांगा घेवन तशें करून तागेलें कल्याणोत्सव केवल रामा कल्याणोत्सव पट्टाभिषेक अशें जाल्या वरीची तो विशेष जावन आशिल्लो कल्याणोत्सव देवालो श्रीनिवास कल्याणोत्सव 1 तारखेक घडचें आसा ते 1 तारखेकय तुमी पुराय जनान पावका म्हूण सांगतात पुन्हा तुमकां वंदन करून मुगेल दोन उतरांक मुक्ताय कर हांव आनी वो एका पाडशेले फोटो शिक
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय। ज्ञानपूर्णाय जय बादरायणाय जय गुणपूर्णाय जय नारायणाय जय ज्ञानपूर्णाय जय बादरायणाय जय गुणपूर्णाय जय नारायणाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय। प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय वेद प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय। मोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय कीटमोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय।
पुरुषोत्तम जय परमात्मा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय पुरुषोत्तम जय परमात्मा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय वेदव्यास वेदव्यास पांडुरंगराज उभा देखील गटी ठेवून हात पांडुरंगराज उभा देखील
ठेवूनिया हात पांडुरंग राज उभा देखिला. प्रभु रामचंद्र की दूता हनुमंता आंजनेया. 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 हे पवन पुत्र हनुमंता
ಹರಿ 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 ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪೊರೆವರ ನಾನರಿಯೇ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪೊರೆವರ ನಾನರಿಯೇ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪೊರೆವರ ನಾನರಿಯೇ ಹರಿಯೇ ಆದಿಯು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ಆದಿಯು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ವೇದವೆಣಿಸದೆ ಮೋದದಾಯಕ ಆದರದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಸೋದರ ಮಾವನ ವೈರಿ ಆದರದಿಂದಲಿ ಕಾಯೋ ಸೋದರ ಮಾವನ ವೈರಿ ಮೇದಿನಿ ಪತಿಯೇ ನಿನ್ನ ರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೋ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪೊರೆವರ ನಾನರಿಯೇ ಹರಿಯೇ ದಾನವಾಂತಕ ನೀನೇ ಗತಿ ಎಂದು ದಾನವಾಂತಕ ನೀನೇ ಗತಿ ಎಂದು ಸಾನೋರಾಗದಿಂ ಮಾನತೆಯಾಡುವೆ ಸಾನೋರಾಗದಿಂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವೆ ಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ನಿನ್ನದು ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ನಿನ್ನದು ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಾನುಕೋಟಿ ತೇಜ ಎನ್ನ ದೀನನಾಗಿ ಮಾಡೋ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪೊರೆವರ ನಾನರಿಯೇ ಹರಿಯೇ ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಮುಕುಂದ ಮಾಧವ ಕಿಂಕರಾಮರ ವಂದ್ಯ ಶ್ರೀಹರಿ ಕಿಂಕರಾಮರ ವಂದ್ಯ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೀ ಪಿಂಕರಿಂ ಪರಿಪಾಲಿಪ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೀ ಪಿಂಕರಿಂ ಪರಿಪಾಲಿಪ ಕಂಕಣ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಪತಿ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪೊರೆವರ ನಾನರಿಯೇ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪೊರೆವರ ನಾನರಿಯೇ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ಆದಿಯು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ವೇದವೆಣಿಸದೆ ಮೋದದಾಯಕ ಆದರದಿಂದಲೇ ಕಾಯೋ ಸೋದರ ಮಾವನ ವೈರಿ ಆದರದಿಂದಲೇ ಕಾಯೋ ಸೋದರ ಮಾವನ ವೈರಿ ಮೇದಿನಿ ಪತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸೋ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪೊರೆವರ ಹೊರತು ಪೊರೆವರ ಹೊರತು ಪೊರೆವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ
ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ 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 ವೆಂಕಟರಮಣ 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 ಗೋವಿಂದ. ನಾಗೇಶ್ ಮಾಮಿಯ ಜ್ಞಾನಚೂಡೋಡು ಜಲವಿಂಗಡ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಹಾಂ ವೇದವ್ಯಾಸ व्यास विष्णु माधवेन्द्र मन मोददायक माधवेन्द्र मन मोददायक श्री सुधीन्द्र मन मोददायक श्री सुधीन्द्र मन मोददायक वेद व्यास विष्णु
काशीमठाधीश संयमेंद्र तीर्थांक करूया आम्ही नमन सद्गुरूंक कोर्या आम्ही नमन काशीमठाधीश संयमेंद्र तीर्थांक करूया
त्रिभंगी देहुडा ठाण कल्पदुमातळी वेणू वाजवितू आवे कल्पदुमातळी वेणू वाजवितू आवे गोविंद माझ पाळवो गोविंद माझ पाळवो गोविंद मार पाळवो त्रिभंगी देहुडा ठाण मांडोनिया माझे त्रिभंगी देहुडा ठाण मांडोनिया माये कल्पदुमातळी वेणू वाजवितू आवे कल्पदुमातळी वेणू वाजवितू आवे गोविंद माझ गोपाळवो गोविंद माझ गोपाळवो गोविंद माझ गोपाळवो सावळे सगुण सकला जीवाचे जीवन सावळे सगुण सकला जीवाचे जीवन गणानंद मूर्ती पाहता आरपले मन गणानंद मूर्ती पाहता आरपले मन गोविंद वो माय पाळवो गोविंद माय पाळवो गोविंद माय पाळवो शून्य स्थावर जंगम व्यापुनी राहिले अतळ सूर्य स्थावर जंगम व्यापुनी राहिले अतळ वापर तुम देवीवरू विठ्ठल सकळ वापर तुम देवीवरू विठ्ठल सकळ गोविंद वो माय पाळवो गोविंद माय पाळवो गोविंद माय पाळवो त्रिभंगी देहुडा ठाण मांडोनिया माये त्रिभंगी देहुडा ठाण मांडोनिया माये कल्पद्रुमातळी वेणू वाजवितू आवे कल्पद्रुमातळी वेणू वाजवितू आवे गोविंद माय पाळवो गोविंद माय पाळवो गोविंद माय गोविंद माय गोविंद माय पाळवो भक्तीन पहिल्यारी दावनु येता कृपाळू भक्तीन पहिल्यारी दावनु येता कृपाळू धावनु येता कृपाळू
कृपाळू धावून येत कृपाळू धावून येत कृपाळू धावून येत कृपाळू राम नाम ध्यान त्यांची राम नाम ध्यान हेची अंकधन भक्ती न प्यारी जाऊन येता कृपाळू भक्ती न प्यारी जाऊन येता कृपाळू भक्ती न पलारी जाऊन येता कृपाळू भक्ती न प्यारी जाऊन येता कृपाळू धावून येत कृपाळू जाऊन येत कृपाळू जाऊन येत कृपाळू जाऊन येत कृपाळू राम नाम ध्यान हेची अंकधन राम नाम ध्यान हेची अंकधन संत म्हणताती हे नाम मधुर संत म्हणताती हे नाम मधुर संत म्हणताती हे नाम मधुर म्हणताती हे नाम मधुर उच्चारू सुलभ उच्चारू सुलभ म्हणून कही नाम राम नाम ध्यान हेची अंकधन राम नाम ध्यान हेची अंकधन भजन करा सर्वै सदा श्रीराम जय राम भजन करा सर्वे सदा श्रीराम जय राम अंत्यकालात पौतांका ओर गुणा अंत्यकालात पोचा हमका चोर गुराम राम नाम ध्यान हेची अंकधन राम नाम ध्यान हेची अंकधन भक्ती न पयारी जाणू येता कृपाळू भक्ती न प्यारी जाऊन येता कृपाळू जाणू येत कृपाळू जाऊन येता कृपाळू जाऊन येता तारी तू मजला विवेद व्यासा तनु मना पुनी करी तू पावे तनु मना पुनी करी तू पावे तारी तू मजला त्रिवेद व्यासा आरती घे तुझला त्रिवेद व्यासा आरती घे कवा पद गाते गणित कवली
ಹಿಂದೂ ದೈವದ ಗಂಡ ಕೋದಂಡ ಜಯನಮ್ಮ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय
वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय ज्ञानपूर्णाय जय बादरायणाय जय गुणपूर्णाय जय नारायणाय जय ज्ञानपूर्णाय जय बादरायणाय जय गुणपूर्णाय जय नारायणाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय आदिदेवाय जय द्वै